खोल्लेच्या रुद्रेश कामत ह्या तरणाट्यान एक आगळो वेगळो प्रयोग करून मंगलमूर्तीक पेन्सिलीच्या तोंकार आकार दिला. तांच्या ह्या कलेची गोंयभर चर्चा जावपाक लागल्या. सुरवेक कामत क्रेयॉन्स ना तर चॉकाचेर अशा कलाकारींक आकार दितालो. आतां तांणी पेन्सिलीच्या तोंकार आपल्या कलेक आकार दिवपाचो यत्न केला. आरडेक्स गोवा खातीर खोल्लेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस. हांव रुद्रेश कामत. हांव खोर्ले रावतां. खूब वर्सां जालीं. पयलीं हांव म्हणजे चॉकाचेर किंवा क्रेयॉनाचेर कार्विंग करतालो. म्हजो बापूय खूब वर्सां जालीं म्हणजे ताज्या फ्रॉम हीज टीन एज तोय स्कल्पचर्स करतालो, बट तो मोठी करतालो. बट थॉट अशी आयली की म्हजो बापूय व्हडलो मोठी करता, हांव ल्हान ताज्या परस, हांवें बारीक करपाची संवय लागली. बारीक बारीक करपाची चॉकाचेर क्रेयॉन्स. थोड्या वर्सांनी आनी बारीक करपाची इच्छा स्टार्ट जाली आनी थंयच्यान इतल्या बारीकाचेर पावलो की पेन्सिलीचेर येवन स्टॉप जालें म्हजें कार्विंग. आतां हांव गणेश किंवा चेन्स म्हणा वेगळी वेगळी स्कल्पचर्स पेन्सिल लिडाचेर करता. हांव आतां हळूहळू आनीक बारीक जाता. आतां हांवें पेन्सिलीच्या लिडाचेर 2 mm चें कार्विंग केलां. फुडें हाज्या फुडें आनीकूय बारीक करपाची उमेद आसा आनी हे सगळ्यो गोश्टी एक्झिबीट करपाची खूब इच्छा आसा. हें करता आसतना नियरली 8 वरां 9 वरां लागता. बट हांव हातूंत ब्रेक घेना केन्नाच. इट इज लायक सामको कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. मदीं ब्रेक गेलो, लिंक तुटलें की जायना सारकें. ह्यो गोश्टी करपाक हांवें सुरवात केली अरावंड 8-9 वर्सां जालीं. हांव आतां कंटिन्युअस करता. हें मोस्टली करता आसतना हांव रातचो किंवा दनपारचो टायम हें करता. म्हणजे त्या टायमार कोण सगळीं न्हिदिल्लीं आसता, कोणूच डिस्टर्ब करना म्हाका त्या टायमार. आतां इतलीं वर्सां जालीं हें करता हांव. आतां हें अशेंच कंटिन्यू उरपाचें, हें स्टॉप जावंक शकना. आयज पासून तुमी आतां इतले तुमी मिनिएचर्स केल्या, कितें कितें कसले कसले केल्या? डिपिक्टिंग वॉट? मिनिएचर्स स्पेशली म्हणजे हांवें इफ्फीचो लोगो केल्लो, गणपती केल्या, पांडुरंगाची मुर्ती केल्या. एट प्रेझेंट हांव सेंट फ्रांसीस झेवियरची बॉडी करतां. जी एक्चुअल तांची बॉडी आसा त्या हाज्या मिनिएचर हांव पेन्सिलीच्या लिडान करतां. सो मोस्टली बाय डिसेंबर म्हणजे ते कंप्लीट जातलें स्कल्पचर. ओके. वॉट इज फायनली वॉट इज एम? तुमचो एम कितें आसा जेन्ना तुमी हितून भितर सरल्या? फुडें कितें करपाचें आसा? आनीक अशें करून हांवें एट प्रेझेंट ही हॉबी म्हणूनच दवरल्या. फुडें एक्झिबिशन करूंक सोदतां हांव. सो स्लोली ग्रोथ जातली तशी. जशें फुडें व्हरतलें नशीब तशें वचपाचें.